सेलिब्रेट करपाचो ठरयलो आनी त्या सप्ताहाच्या निमित्तान 8 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम. त्या कार्यक्रमात खास करून गोंय स्पीकर श्री रमेश तवडकर आसात, त्याच बरोबर आमचे सेक्रेटरी फॉर द ट्रायबल वेलफेअर, कलेक्टर नॉर्थ, डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअर, म्हणजे समोर बसलेले पत्रकार मित्र, फॉरेस्टचे बाकीचे सगळे अधिकारी आणि माझ्या भावांनी महिलांनो. आज उत्तर गोंयांतल्या लोकांक आमी ताच्यो सनदी दिवपाचो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. त्या बद्दल माझे ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि बाकीच्या सगळ्यांच्या खूप अभिनंदन करता. या 8 दिवसाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आम्ही विशेष करून म्हणजे जनजातीय सप्ताह तांचे अधिकार कितें तुमच्या हाज्या निमित्तान एक अवेरनेसचो कार्यक्रम. ताच्याच भायर आमी काल मडगांवांत जाल्लो कार्यक्रम, काणकोणांत जाल्लो कार्यक्रम, सांगे केपें वेगवेगळे कार्यक्रम हेच्या निमित्तान आयोजीत केला. एक म्हणजे आमी म्हणटा की खरे जे जनजातीय जांकां तेचे अधिकार रायट्स मेळपाक जाय तेगेली कितलीशींच वर्सां रायट्स मेळूनात, ते रायट्स दिवपा खातीर सरकार तयार आहा आनी तोच अवेरनेस लोकां मदीं जावचो म्हणून हे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या 8 दिसाच्या निमित्तान कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. बाप रमेश तवडकर सर जे स्पीकर उलयता आसतना तांच्यांनी विशेष करून जी खंत वखदायली इतकेच खातीर आपल्या काळाची 4 करून त्यो जमनी आज तेकाच नामांतर आमकां जमनीचे हक्क आमकां मेळटा. नाजाल्यार जमनीचे हक्क आमकां तरी कित्याक मेळटा? आमी जे रानांनी रावताले, रानांनी तेन्ना शेती करताले आनी त्यो शेत जमनी आमकां दिवच्यो म्हणून सरकारान डिसिजन घेतलें. फॉरेस्ट रायट एक्टांतल्यान त्यो जमनी ज्यो आसा तेजे आयज सनद आमकां दिली वता. पण त्या जमनी जर परत एकदां आमी शेता खातीर वापरल्यो ना, फाल्यां सकाळी जर आमी दुसऱ्या कामा खातीर किंवा विकपा खातीर वापरले आसत जाल्यार ताचो कांय म्हणजे एक्चुअली खरें म्हणल्यार त्यो विकपाक मेळाच ना किंवा विकपाक दिल्यो वयच्यो ना हें पयलीं सांगता. म्हणजे ताजे इन फ्युचर जर कोणी तसो प्रकारचो जरी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ह्यो जमनी फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या सकयल ज्यो दिल्यो वता त्यो विकपाक मेळना. आमकां तेजी शेतीच करपाक जाय आनी तांच्यांनी रायटली सांगलें सपोज आमी कश्टकरी समाज आसा तर सगळ्यांनीच शेत करपाचें बंद केलें आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी आमकां जे मोठ्या प्रमाणात धान्य जाय तें खंयच्यान मेळटलें. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी हाजे लक्ष दिवपाची गरज आसा. जो मुळात कन्सेप्ट जो आमी मांडला की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय आनी तें स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, म्हणजे इवन दो फिशीकल्चर आसतलें, डेरी कल्चर आसतलें, दूद आसतलें, भाजी आसतली, फळां आसतली, कडधान्य आसतलें, तांदूळ आसतले, हे सगळें गोंयांत जावचें म्हणून आमचो कन्सेप्ट स्वयंपूर्ण गोंय करचें हाज्या खातीर सातत्यान सरकार प्रयत्न करीत आसा. जनजातीय सप्ताहाच्या निमित्तान जे वेगवेगळे कार्यक्रम केले त्या निमित्तान विशेष करून ट्रायबल भावांक तांचे घर मेळचें म्हणजे अटल आश्रय योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया आमी घर बांदपा खातीर दिता, 1.5 लाख रुपया आमी घर रिपेर करपा खातीर दिता आनी तें मेळचें म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. तितून आमी वेगवेगळ्यो रिलॅक्सेशन सुद्दां जे करपाक जाय आशिल्ले ते रिलॅक्सेशनूय केलां. म्हणजे आमी प्रत्येकाक तेचे रायट्स 100% मेळचे हाज्या खातीर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. माननीय मोदीजीचे ध्येय धोरण कारण अंत्योदय तत्वाचेर सरकार सगळ्या पर्यंत पावचे हाज्या खातीर आमचें सरकार काम करता. आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन आतां पर्यंत आमी पळयता की जवळपास 10,136 लोकांनी क्लेम केल्ल्यो, भितरल्यो जवळपास 9,758 क्लेम फुडें केल्ल्यो. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 4,992 जणांचें जालां. ताज्या फुडलो ग्रामसभा एप्रुवल 1,828 जणांचें दिलें. क्लेम सेटल बाय द SDLC कमिटी जवळपास 1,121 आणि क्लेम सेटल बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी 934 आणि सगळं डिस्ट्रीब्युशन 445. फक्त क्लेम रिजेक्टेड 34 क्लेम आतापर्यंत रिजेक्ट झाल्या. आतापर्यंत सगळं बाकीच्या सगळ्या जणांका सगळ्या जाणांक म्हणजे आम्ही म्हणटा की प्रोसिजर वायज वचत आणि फास्ट ट्रॅक प्रोसेस करीत इट इज मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1.5 ते 2 वर्सां भितर सगळ्या लोकांच्यो क्लेम ज्यो आसा 100% सेटल जावपाक शकता. फक्त ह्यो क्लेम सेटल जावपाक थोडोसो पयलीं ग्रामसभाचो विशय आशिल्लो. ग्रामसभा तुमचेच लोक येनाशिल्ले ती आपली क्लेम आपली म्हाका सनद मेळ्ळी आतां हांव ग्रामसभेक वयचोच ना ही मेंटेलिटी आसूंक जायना.
म्हाका सनद मेळ्ळी म्हज्या शेजाऱ्याकूय मेळपाक जाय. तशें आसत जाल्यार हांवें ग्रामसभेक वयचो पडटलो. हांवें ग्रामसभेक वचून ताका एप्रुवल दिवचो पडटलो. म्हाका मेळ्ळी म्हळ्यार आतां न्ही कितें वचूंक जाय तर. म्हणजे ही मानसिकता बरी न्ही. म्हाका मेळ्ळी म्हज्या शेजाऱ्याकूय मेळपाक जाय, म्हज्या गांवांतल्या सगळ्यांक मेळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी गांवांत कम्युनिटी म्हणून मागला, म्हणजे मंडपा खातीर कितें तर गांवांत कम्युनिटी हॉल बांदपा खातीर ती मेळपाक जाय. ती सुद्दां आमची दिवपाची तयारी आहा, इंडिव्हिज्युअलूच न्ही. फाल्यां सकाळी तुमच्या गांवांत एखाद्या पंचायतीन जर कम्युनिटी हॉल जाता आसत जाल्यार त्या कम्युनिटी हॉलाकूय दिवपाची लँड जी तुमी मागल्या ती दिवपाची आमची तयारी आसा. परत कदाचित म्हणजे आमी बरेचशे फावटी आतां पळयता की ह्यो क्लेम सगळ्यो सेटल केल्या उपरांत पारंपारीक पायवाट आसतली, रस्तो आसतले, तो आडोवपाचो प्रकार थोड्या जाणांनी केला. म्हणजे ती आपली जागा अशें म्हणून आडोवपाचो प्रकार केला. तेज्यो कंप्लेन्स वेगवेगळे तश्यो येवन उपकारना. जर थंय रोड आसत डिमार्केटेड जाल्यार तो रोडूच आसपाक जाय, पायवाट आसत जाल्यार ती पायवाट आसपाक जाय. ते सोडून उरलेली लँड जी आसा ही तुमकां दिल्या. त्या खातीर आमी जर एकमेकाक सहकार्य केलें जाल्यारूच सगळ्यांच्यो क्लेम जाता तितक्यो बेगीन सेटल जावपाक शकता. अदरवायज म्हणजे हाजो अवेरनेस पयलीं नासलो म्हणून तर म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो क्लेम सेटल जावपा खातीर उशीर जाला. म्हणजे ग्रामपंचायत लेवलाच्यान ग्रामसभेक तितको व्हडलो रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो. आमचे सभापती हांच्यांनी बरो फुडाकार घेवन लोकांक हेच्या बद्दल जागृताय हाडली, लोकांक हेच्या बद्दल अवेरनेस केलो की ग्रामसभेक आमी वचून हो विशय कित्याक मांडपाक जाय. हाजें इम्पॉर्टन्स एसटी कमिशनचे चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्नाय तेंच्यांनी हें काम केलें आनी लोकां मदीं हाची जागृताय केल्ल्या कारणान लोक ह्या विशयाचेर पावले. फुडलो विशय जो आसा ही जमीन मेळ्ळ्या उपरांत म्हणजे आतां पर्यंत कदाचित आमी थोड्या जाणांनी पारंपारीक शेती लायताले पण बाकीचे थोड्यांनी सोडूनय दिल्ली. पण तरी सुद्दां ही आमी लँड दिता. आमचे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ह्या सगळ्यांक मेळोन तितून एडवान्स आमी कशी शेती करप ह्या विशयाचेरूय आमकां आमचे झेडयूज जे आसा ते मार्गदर्शन करपाक तयार आसा. ते मार्गदर्शनाच्या अंतर्गत तुमी सगळे जाण म्हाका दिसता ह्यो जमनी परत लागवडी खातीर हाडटले हाजी हांव इच्छा व्यक्त करता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंतीच्या निमित्तान 3 दिसां पयलीं सुरू जाल्ले कार्यक्रम गोंयांत वेगवेगळ्या आमच्या ज्या जाग्यार जनजातीय बांधव आसात त्या त्या तालुक्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात उत्साहात हे कार्यक्रम म्हणजे फोंड्या कार्यक्रम जालो, मडगांवांत कार्यक्रम जालो, काणकोणांत कार्यक्रम जालो, सांगे केपें जावपाचो आसा, आज पणजेंत कार्यक्रम जाता. सगळी कडेन अशा पद्दतीचे कार्यक्रम हे चालू आसा आनी ह्या निमित्तान सगळ्यांच्या मदीं मोठ्या प्रमाणात अवेरनेसूय आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करता. थोड्या दिसां भितर आमी जनजातीय आमच्या भुरग्यांक लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशनचोय कार्यक्रम IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन करपाचो आसा. आमी ट्रायबल फंड म्हणजे जो ट्रायबल प्लॅनाच्या अंतर्गत तो फंड्स त्या त्या भागात डेव्हलपमेंटा खातीर वापरपाक जाय. ज्या ज्या डिपार्टमेंटाचे आमचे कडेन प्रपोजल येता ती सुद्दां फास्ट ट्रॅक करून जेका आमी ट्रायबल फंड जो आसा पळय न्ही ट्रायबल सब प्लॅन हाच्या अंतर्गत विशेष करून ज्या भागात ट्रायबल लावता थंयसर तो फंड्स डिस्ट्रिब्यूट करून थंयची डेव्हलपमेंटाची कामां जी बेगीन करपाक जाय ताज्याय खातीर आमी प्रायोरिटी करीत आसा. नवीन नवीन प्रोजेक्ट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडीत आसा आनी ताच्या अंतर्गत प्रोजेक्ट नवीन सँक्शनूय करून घेता. PRI सेंटर आसतले किंवा ताच्या अंतर्गत वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले हांवें आमी एक्सपर्टायट केले. फक्त इतकेंच सांगता की आमकां सगळ्या जाणांक मेन स्ट्रिमीन हाडपाक जाय. सगळ्या जाणांक मेन स्ट्रिमीन हाडटा आसतना सगळे जाण म्हणजे सगळ्यांचो विकास खूब मोठ्या प्रमाणात आनी फास्ट ट्रॅकान जावचो हाच्या खातीर सरकार प्रयत्न करत आसा. आज परत एकदा म्हणजे जनजातीय गौरव सप्ताह ह्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे जण उपस्थित रावले, सगळ्या जणांक आपली सनद मेळटली त्या बद्दल आयची हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आता